फाटली 7 ते 8 वर्सां जाली नानूच उसगांव गांवांत थळाव्यांक सारकें उदक येना। उदकाची कमतरता आसा। त्या खातीर तिडकल्ल्या थळाव्यांनी पीडब्ल्यूडी अभियंत्याक फोंड्या कार्यालयांत घेराव घालो। 10 दिसां भितर हो प्रस्न सोडोवचो ना तर व्हड संख्येन येवन कार्यालया कडेन घेराव घालपाची शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या। आरडी एक्सपो खातीर फोंडेच्यान महेंद्र गांवकर। माझे नाव प्रल्हाद गावडे आणि आम्ही सगळे नाणूस उसगांवचे ग्रामस्थ गेली 10 वर्सां जाली आम्ही उदकाक लागून सफर करता। इरेग्युलर वॉटर सप्लाय आमकां दिसाक 1 वर सुद्दां उदक मेळना आनी रातचें मेळटा 3 ते 4 एकूच वर उदक मेळटा। हितून आमी दिसाच्या कामाक वचपाचें आनी रातभर जागरणां करपाची हेच चालू आसा। आमी कितले फावटी पीडब्ल्यू डिपार्टमेंटान येयल्या तांकां कंप्लेंट केली, अजून पर्यंत तांचो इश्यू सॉल्व जायना। दुसरें म्हटल्यार हांगा पळया हे ड्रेनेज, घराची ड्रेनेज गटारान सोडला आनी ह्या गटाराच्या पोवना आमची उदकाची लायन सोडलेली आसा। जर समज एक सुद्दां हे गटाराचें उदक जर आमच्या पायपलायनीन गेलें जाल्यार सगळ्या लोकांक त्रास जातलो। माझे नाव देवानंद नाडसकर, एक सरपंच हांव 2012। आमकां ह्या जवळ जवळ आतां 5-7 वर्सां जालीं आनी इतलो उदकाचो प्रॉब्लेम आसा की भरपूर उदक म्हणटा तें मेळना। तेज्या पयलीं जेन्ना आमी फोंड्यान सुद्दां आसले, जेन्ना आमचो रोही बाब आसलो तेन्ना आमकां अशें उदकाचें सुद्दां केन्ना अशें प्रॉब्लेम जावना। आतां कितें केलां तेंच्यांनी जी लायन घातलेली आसा ते लायनीक पयलीं 50 कनेक्शनां आसलीं। आतां तेज्या बद्दल तेणें कितें मेळटा ते लायनी मेळटा कनेक्शन जवळ जवळ 150-200 जाल्या। लायन तेदीच आसा पूण कनेक्शनां वाडली, ह्या कारणान उदक आमकां नाणूस गांवा पर्यंत पावना कशें। ताका लागून आतां एक निवेदन दिलां आमी की एक तर तांकां आमची लायन आमकांच दवरची, जे आमचे लायनीक कनेक्शनां जोडलेली आसा ती डिस्कनेक्ट करची आनी नवीन लायन घालून अप टू जांकां दिल्ली आसा तांकां नवीन लायन दिवची, जेणे करून आमकां उदक मेळटलें आनी तांकांय उदक मेळटलें। अशें म्हणून ताका एक निवेदन दिलां आनी ताणें आश्वासन दिलां की ह्या 8-10 दिसां भितर तोडगो काडटा अशें म्हणून सांगलें ताणें। कितले लोक ह्या तुमचे आसा थंय नाणूस म्हणजे कितली घरां आसतली? जवळ जवळ 150 घरां आहा नाणसा। आनी वायट दिसता खंत एक मोठी की आमच्या तेंकोन आमची म्हादय नदी आनी ह्या नदींतल्यान जवळ जवळ इतलें उदक सफर जाता। आतां तेंच्यानी नवीन 700 MM पायपलायन घातल्यार खंय वता आनी कितें करता कोणाक खबर गव्हर्मेंट। उसगांवच्यान जे लोक आयिल्ले तांकां प्रॉब्लम आहा की 7 ते 8 वर्सां तांकां उदक मेळना तेंच्या गांवांत आनी आयज ते म्हाका दिसता तुमचे कडेन रिक्वेस्ट घेवन आयिल्ले आनी 10 दिसाचो तुमकां टायम दिला दिसता। सो तुमी कितें तांकां इश्योर केला, कशें कितें तुमी तांकां उदक पावयतले? युजली कितें आसा ते ड्युरींग मार्च आनी एप्रील मे ते मातसो शॉर्टेज आसतात ते टोटल उदकाची क्वॉन्टिटी आनी कन्जम्पशन बी वाडटा लोकांची। सो तेजी प्रमाण थोडे हायर लेवल आसा तांकां ते मातसो प्रॉब्लेम्स येता। सो ते सॉर्ट आउट करपाक आनी लोवर स्टाफ्स आसा तांकां बी सगळे इन्स्ट्रक्शन्स ऑलरेडी दिला। हांव आनी जेई बी डिस्कशन करून ते कशी सॉर्ट आउट करपाचें हे 10 दिसां भितर आमी सॉर्ट आउट करून ते एटलिस्ट तांकां 2-2 वरां तरी उदक मेळपा सारकें सोल्युशन काडटा। सो ह्या 10 दिसान तांचो प्रॉब्लेम कितें आहा तो सॉल्व जातलो म्हणल्यार उदक तुमी एटलिस्ट तुमी तांकां 2 वरां तरी दिवपाचो? 2 वरां तरी उदक दिवपाची प्रयत्न करता।